काय नाही उगीच राहू देत रे. मुझे नाव काय ना तुझे नाव फ्लोर इंग्लिश हो जा तुझे नाव काय आहे अपने पैरों को लेकर जाओ Praise God. Hallelujah. Hallelujah. आम्ही देवाचे पुत्र ऐकूनच्या खातीर देवाचे प्रेझेन्स आम्ही अनुभव करूया आणि मागण्याद्वारे हे देवाचे उतर आमकां ऐकूनच्या कितेंच अडकळ नासतना आम्ही देवा लागीं आमच्या बापा लागीं आम्ही भुरगे जावन आसून आम्ही देवा लागीं मागया. मोगाळा बापा अर्गां तुका दिता बापा आयच्या दिसा पासून बापा आयच्या दिसा तुवें आमकां तुज्या हर एक आशिर्वादान तुवें बरयलें आसता आनी आयच्या दिसा तुजी आशिर्वादां आमकां अनुभव करूंक ते फावो जाल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा आतां आमी तुजे सगळें वेळ करसूंक तुज्या संगातपणांत हो वेळ करसून तूं कितें तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे तूं उलोवंक शेताय तें तूं उलय बापा. बापा हांव म्हाका तुका समर्पितां पवित्रत्म्या संपूर्ण रितीन ह्या सेशनाचो कंट्रोल कान घे आनी कितें उलयचें तें संपूर्ण रितीन तूं उलय आनी आमकां हर एकल्यांक हांगा जमल्ल्यांक आनी मुखल्या दिसांनी ते पळयतल्यांक खरी आयकतल्यांक हर एकल्यांक तें सराळ रितीन समजून तुजें उतर तांणी तांच्या जिवनांत तांच्या प्रॅक्टीस करून आनी तांचे थंय ती बदलावण हाडचे खातीर हांव तुका अर्गां दितां बापा. आनी तांकां तुज्या उतराद्वारे स्वता वरवीं तांकां सुटका ते स्वताची जानवाय ती लाभले वरवीं तांकां ती सुटका लाभचे खातीर तुका अर्गां दितां बापा. बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. ओके आमी देवाचें उतर गेल्या. लूक 5:27 32 Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 5:27. Praise God. Thank you. What is it, brother? Sir, praise God. उपरांत जेजू थंयच्यान भायर सरून गेलो आनी वाटेर नांवाच्या लेवी नांवाच्या एक सुंकागाराक सुंक्या काट्यार वसूल एक बसून आसलो ताणें देखलो. हे म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी सक्कड सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. उपरांत ओके वाचा सिस्टर वन्ना ते थंयसर कंटिन्यू करा. उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक एक व्हड जेवण केलें.
थंय सुंकागाराचो आनी हेर जाणांचो व्हड एक जोमो ताच्या सांगाता पंक्तीर बसलो. हें पळोवन फारिजेवांनी आनी तांच्या पंगडाच्या शास्त्र्यांनी जेजूच्या शिसांक गुणगुणोवन म्हळें, सुंकागारा आनी पातक्या सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक? तवळू जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयला जिणी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक, धर्मदुतांक न्हय. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Okay. आम्ही हांगा पळया जिजू थंय पाशार जावन भायर सरून गेलो आनी वाटेर लेवी नांवाच्या एका सुंकागाराक सुंका काट्यार वसुलेक बसून आसलेलो ताणें देखलो. एक्चुअली हांगा लेवी म्हळ्यार आमकां तो याजाका बरी ते वावर करताले ते कुळी जावन आसली, पूण हांगा नांव ताचें लेवी म्हणून आसलें. पळय हांगा उपरांत जेजू थंय न्हू भायर सरून गेलो आनी वाटेर लेवी नांवाच्या एका सुंकागाराक सुंका काट्यार वसुलेक बसून आसलेले ताणें देखलो. सो हांगा ताणें कशें आतां सुंकागार म्हळ्यार ताणें टॅक्स कलेक्ट करचें वैगी, ताणें लोकांकडचे ताचें टॅक्स ताणें खावन घेवचें. आनी आमी पयलें आमी लास्ट विकांत कितें आमी जाकेवा विशयी ती आमी आयकलां. कितें म्हळ्यार तो जाकेव जावन आसलो सुंका काट्याचो अधिकारी जावन आसलो. आतां हांगा हो टॅक्स कलेक्ट करता. त्या देखून हांगा पळया उपरांत जेजू थंय भायर सरून गेलो आनी वाटेर लेवी नांवाचो एक सुंकागार सुंका काट्यार वसुलेक बसून आसलेलो ताणें देखलो आनी जेजून ताका सिदा सांगलें, ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. पळय जेजून ताका कितेंच हें करूं ना, ताका सांगलें ये म्हज्या फाटल्यान. तो लेवी उठलो आनी सक्कड सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. आतां आमकां आमी सबार रेतीरेंक वेता, आमी जल्मतावन आमी क्रिस्तांव म्हणून आमी बौतिस्मकान गेला आनी आमी देवाचें उतर वाचता आनी आमी कितले जण आमी आयकल्ली शिकोवन आमच्या जिणेंत आमी कार्यार घालता. आतां हांगा जेजून एकच ताका सांगलें ये म्हजो पाटलाव, म्हळ्यार ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी सक्कड सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. आतां आमी देवाचें उतर आमी आयकता, देवाच्या उतराची समजोनी आमी जोडूंक आमी प्रयत्न करता आनी आमी मस्त टिचिंगां आयकता, पूण आमच्या जिवितांत ती बदलावण आयल्या गी. आमच्या जिवितांत ते कार्यारूपाक आयलां गी. वैगी आमी टिचिंगां मात्र आयकता, पूण आमची परिस्थिती सेम आसा आदलीत. आदी कितें आमी जीव नासल्या आनी त्या प्रमाणेच आमचे चिंता आतां आसा जाल्यार आमी देवाचें आपोवणें आमी ते स्विकार करूं ना म्हणून अर्थ. आमच्या जिवितांत आमी ते कार्यारूपाक घालूं ना आनी आमी चिंता आमी बदलल्या. हांव एक फावटी रेतीरेक गेलो, थंय आयकलें, मस्तू फावटी आयकलें, मस्तू रेतीरेक गेलो, हर एक हांव आयकतां, पूण हांव देवाच्या राजांत हांव वावरूंक वचना, वा देवाचें उतर हांव हेरांक दिवंक वचना, वा ताचे विशयंत हांव जेजू विशयंत हांव सांगोंक वचना. तरी म्हजे थंय कसली बदलावण जाता. आनी एक रीत आसा, हांव देवाचें उतर वांटा मस्त जाणां आनी हांव
पब्लिकांत देवाचो मनीस देवाचे उतार वांटा, हांव सक्कडी करता, मिनिस्ट्रीन ती काम करता, हांव सक्कडी करता, पूण म्हजे थंय ती बदलावन दिसना. म्हजे थंय ती बदलावन दिसना, पूण हांव वावुरता तरी देवाचे उतार म्हजे थंय काम करता गी. पूण ಎಂತ उतार हांव हेरांक दिता, हेरान थंय काम करता, तरी म्हजे थंय काम करना जाल्यार हांव खंय म्हणी हांव सिरकालां वा हांव देवाचे उतरा वयर म्हजें जीवन हांवें रुपीत करूं. त्या खातीर हांव फाटींच उरलां आनी थंयच आसा. ताच्या मुखार म्हजे देवाचें आपोवणें आसा म्हाका. देव कित्याक म्हळ्यार हांगा आमकां सांगता जेरेमिया 29:11 ते एक घडी काडया आमी, मागीर आमी हांगा तपट येया. प्रेज गॉड. आमकां देवान ताची योजना दवरल्यान, ताचें कॉलिंग आसा, पूण हांव तें कॉलिंग म्हजे भितर तें रुपीत करीचें जाल्यार देवाचो मोग हांवें पयल्या सुवातेर हांवें अनुभव करीचे. हांवें अनुभव केल्या उपरांत हांवें तो हेरांक वांटीचे. वाचतात गी सिस्टर. वय तुमचे पासत म्हज्या मनात कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय तुमचे केस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो, बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. प्रेज गॉड. पळय हांगा देवाचें उतर आमकां जेरेमिया प्रवादी मुखांतर स्पश्ट रितीन आमकां सांगता. तुमचे पासत वय म्हणटा, येस म्हणटा, वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. पूण तुका जाणा जायचे जाल्यार आतां त्यो येवजणी तुमच्या हिता पासत म्हणून घाला हांगा, तुमच्या बऱ्यापणा पासत. कित्याक देवान आमकां संवसारी धाडलां जाल्यार ताचें प्लॅन, पर्पस आनी ताचो संपूर्ण मोग तो आगापे लाव हांवें अनुभव करच्या खातीर देवान म्हाका ह्या संवसारी धाडला. आनी तशेंच म्हजे थंय आसलो मोग हांवें तो मोग हेरां थंय वांटचे खातीर म्हाका तें मिशन दिलां. त्या खातीर हांगा म्हणटा म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा म्हणटा. तुमच्या हिता पासत. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या मनांत हर एक येवजण ताच्या भुरग्यान ताच्या परमनन्स, ताच्या येवजणे प्रमाणे आनी मनशाच्या हिता पासत केल्ले येवजणे जाल्ल्यान, आमच्या हिता पासत केल्ले येवजणे जाल्ल्यान त्यो येवजण्यो कार्यरुपीक येयचे जाल्यार हांवें तो देवाचो मोग हांवें अनुभव करीचे. आनी देवा विशयांत हांव चड आनी चड जाणा जायचे. आनी केदाळा हांव देवा विशयांत ताचे थंय हांव एक जाता. केदाळा हांव ताचे विशयांत हांव चड आनी चड शिकता, ताचे विशयांत हांव चड आनी चड जाणा जाता. तितलोच चड आनी चड हांव देवाचो मोग अनुभव करूंक सोदतां. आनी तशेंच हांव तो मोग हेरांक वांटूंक सोदतां. त्या खातीर हांगा देवाचेंत आमी प्रतिरूप जावन आमी संवसारांत जियेचें म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां ताच्याच सारक्याचो आनी सुरपायेचो आमकां रचला जाल्यार तांची हर एक ते देवाचे गूण आमचे थंय आमी ह्या संवसाराक आयिल्ल्या भुरग्यां थंय ते आसाचे म्हणटा हांगा. त्या खातीर हांगा प्रत्येक तो म्हणटा न्हय तुमचे केस्ते पासत.
हांवें केल्ल्यो येवजण्यो तुमकां पाड करचे खातीर न्हय, तुमकां सोलवणी हाडचे खातीर न्हय, तुमकां तुमचो विलाप करचे खातीर न्हय, तुमच्या संवसाराच्या रितींनी तुमी वचून कितें होगडायतात ताचे खातीर तुमकां त्यो येवजण्यो केल्ल्यो न्हय म्हणटा. न्हय तुमच्या केस्ते पासून. कित्याक म्हळ्यार संवसारी साल तुमी आदार नाकात म्हणून देवाचें उतर सांगता. रोमन्स 12:2 सांगता आमकां. संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जाव म्हणटा. त्या खातीर हांगा म्हणटा बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो म्हणटा. त्या खातीर आमकां बरवसो आमकां फाउंडेशन जावन आसा. हर एका मनशाक बरवसो नातलोसो जीवन व्यर्थय म्हणटा. पूण त्या सिच्युएशनाक आयिल्लो मनीस आमकां देवान आयिल्ल्या मनशाक देवान विंचून काडिल्लो आसा. कित्याक अब्राहमाक बरवसोत नातल्या वेळार ताका देवान बसवणी दिल्ली. पूण आतां आमकां जेजू दिल्ल्या शुभ वर्ता मारिफात आमचे थंय आमकां बरवशान जिवचे आमी मनीस जाल्ल्यान आमी भावार्था थंय आमकां उतरोवंक देवाचें उतर आमकां आदार दिता. देवाच्यो बसवण्यो आमकां आदार दितात. केदळा हांव देवाच्यो बसवण्यो हांव कान घेतां, देवाचें उतर कान घेतां, देवा विशीं हांव चड आनी चड जाणा जावंक वेतां, तेदळा म्हजो बरवसो बदलून तो भावार्थांत हांव मेट करतां. आनी केदळा हांव भावार्थांत मेट करतां, केदळा म्हजे थंय भावार्थ थंय काम करूंक शकता, तेदळा म्हजे थंय पवित्रत्म काम करता. कित्याक आतां आमी पळोवंक गेल्यार उत्पत्तींत आमी वाचता थंय पृथ्वी निराकार आशिल्ली आनी थंय 3 समस्या आशिल्ले. वैगी काळोख आशिल्लो, रिती आशिल्ली, हर एक थंय 3 समस्या आशिल्ले. पूण देवान कितें जाय जे तें उलयल्ले वरवीं थंय पवित्रत्म काम केलो. हाका म्हणटात भावार्थी मनीस. आतां हांव भावार्थी मनीस म्हणून संवसारांत जियेता जाल्यार हर एक हांव शिकोवन टिचिंगां पुरा भावार्था विशयंत आयकतां, पूण म्हजे थंय भावार्थ काम करिना. भावार्थाक हांव काम करूंक सोडिना. कित्याक म्हळ्यार हांव म्हजें पयलेंचें कितें आसा तेंत हांव तेंय सांगाता कान गेलां, आनी म्हजें आतां कितें देवाचें उतर मेळटा तेंय कान गेलां, आनी हांव दोनीय सांगाता कान घेवन हांव गुवन आसा. आनी हांव म्हजी बॅगेज पयलेंची वजन हांवें सांगाता धरल्या, आनी आतां हांव भावार्थाची उतरां मात्र उलयतां, पूण म्हजें थंय तें कार्य जायना. सो त्या खातीर आमकां देवान हांगा पयल्यान सांगलां बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. त्या खातीर बरवसो नातलो मनीस आमकां भावार्थाक मेट काडूंक कश्ट आसा. आमी प्रत्येक थंय या लूक 32 वयर 30 ओके 27 उपरांत पळय हांगा सुंगा काट्यार वचून बसून आसलो ताणें देखलो ये म्हज्या फाटल्यान म्हणलें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी सक्कड सांडून जेजू फाटल्यान
गेलो. पळय देवाचे उतर ताणे स्वीकार कित्याक जेजू जावन आसलो. कितें जावन आसलो? सोबदू. जेजू जावन आसलो सोबदू. तो मनीस जालो, संवसाराक उजवाड जावन आयलो. केदाळा जेजून तें उतर उसारलें. तें उतर ताणें लेवीन स्वीकार केलें. त्या खातीर तो उठलो आनी सकड सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. ताणें बावडताचें उतर स्वीकार केलें. ताणें उजवाडाचें उतर स्वीकार केलें. ताणें हर एक देवाच्या मांडावळीर आसलें ताणें स्वीकार केलें. त्या खातीर हांगा लेवी उठलो आनी सकड सांडून जेजू फाटल्यान गेलें. त्या खातीर हांवें पयलें ते जेरेमियाचें काडलें. वय तुमचे पसरत. ह्या लेवी खातीर देवाचें योजन जेजूचो शीस जावचें आसले वरवीं लेवी थंय हें देवाचें कार्य हांगा जेजू मारिफात जेजू केदाळा सोबदू उसारलो थंय लेवीन स्वीकार केलें आनी ताचे थंय तें कार्य रुपाक आयलें. अशेंच हांव केदाळा तें बावडतान बरयल्लें तें उतर हांव कान घेता, स्वीकार करता आनी त्या प्रमाणे हांव एक्शनाक घालता. केदाळा हांव एक्शनाक घालता. केदाळा म्हजे थंय जेरेमिया प्रवादीन बरयल्लें उतर, पवित्र आत्म्याद्वारे सांगलें उतर तें म्हजे थंय तें खरें जाता. त्या खातीर हर एकल्या थंय योजना आसात म्हणटात. देवाचें उतर म्हणटा हर एकल्या थंय. थोड्यां थंय न्हय. जावंक पुरो ते दुसऱ्या रितीन आसूंक पुरो पूण तें योजन देवाचें आसात. योजन नासतना खंयचो मनीस संवसारांत येवंक जायना. देवान संवसारांत मनशांक धाडलां जाल्यार तातूंत योजन खंडीत आसा. पूण हांव देवाचे उतराची समजणी जोडी नासतना हांव संवसाराच्या रितीन चलता जाल्यार आनी संवसाराची जानवाय आपणायता जाल्यार आनी हांव म्हज्या फ्लॅश मायंडान, फ्लॅश म्हळ्यार म्हज्या रक्ता मासा प्रमाणे हांव जियोंक वेता जाल्यार देवाचो ताळो म्हाका, तो पवित्र आत्म्याचो ताळो म्हाका हांव आयकोंक शकना. सो त्या खातीर आमचे थंय पवित्र आत्मो काम करीचे जाल्यार, आमचे थंय पवित्र आत्म्याचो ताळो हांवें आयकचे जाल्यार हांवें देवाच्या विशयांत हांवें समजाचें देवान म्हाका कित्या संवसारांत धाडलां आनी जेजू क्रिस्ता मारिफात कितें केलां देवान म्हजे खातीर हें हांवें मानून घेवचें. त्या खातीर हांगा देवाचें उतर आमकां सांगता. तो लेवी उठलो आनी सकड सांडून जेजू फाटल्यान गेलो म्हणटा. ताणें कितेंच चिंतूं ना. म्हजे कडेन इतलें आसा, हांवें इतलें जमयल्लें आसा, हांवें तें हांगा म्हाका अधिकार आसा, म्हाका हांगा पयशे कलेक्ट करचे अधिकार आसा, हांवें संवसारांत हांव व्हडल्या उद्यार आसा, हें ताणें चिंतूं ना. त्या खातीर हांगा उपरांत 29 सांगता आमकां. उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक एक व्हड जेवण केलें. थंय सुंकागाराचो आनी हेर जाणांचो व्हड एक जमो ताचे सांगाता पंक्तीर बसुल्लो. प्रेज गॉड. आतां हांगा पळया आमी. उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक एक व्हड जेवण केलें. पळया केदाळा ताणें सत स्वीकार केलें. सत स्वीकार केल्ले कुडले ताचे थंय ती बदलावून आयली आनी ताणें जेजूक आनी सांगात्यांक सगळ्यांक एक व्हड जेवण केलें म्हणटा हांगा. थंय सुंकागाराचो आनी हेर जाणांचो व्हड एक जमो ताचे सांगाता पंक्तीर बसलो. पळया जेजू सांगाता कोण बसले? आतां सुंकागार म्हळ्यार ते टॅक्स कलेक्टर आनी तांणी
कितें सांगलां ताचे वरवीं सडत कलेक्ट करचें ना जाल्यार तांणी कलेक्ट केल्ल्यांत ते पुर्त्या रितीन तांच्या मुखार कोणाक दिवंक आसा थंय दिनात ते. हे सुंकागाराचें त्या खातीर तांकां पातकी मनीस म्हणून त्या समाजान तांकां वलायताले. पूण हांगा दुसऱ्यांच जालें पळय, हांगा पातकी म्हूण संवसारी रितीन वलायिल्ले मनीस पातकी हे मनीस समानांत, हे मनीस हॉनेस्ट नात, हे मनीस शास्त्र पाळिनात पुरत्या रितीन. हे पुरो मनीस चिंच्या मनीस आसले. पूण थंय जनासो व्हड एक जोमो ताच्या सांगाता पंक्तीर बसलो. कोण? आता पातकी म्हणून संवसारान वलायिल्ले ते जेजू सांगाता पंक्तीर बसले. हे पळोवन फारिजेवांनी आनी तांच्या पंगडाच्या शास्त्र्यांनी जेजूच्या शिसांक गुणगुणोवन म्हळें, सुंकागारां आनी पातक्यां सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक? आता पळया हांगा हे फारिजेव आनी तांच्या पंगडाच्या शास्त्रांनी, हे दोगी फारिजेव आनी शास्त्री हे एक भक्तिवंत मनशा बरी हे दाखयतले आनी एक तांकां कितें म्हणटात नियमशास्त्रा प्रकार ते एक नियमशास्त्रान कितें करूंक आसा ते करतले आनी ते तांच्या नियमशास्त्र कोण पाळिनात म्हणून ते ऑब्जर्व करतले. सो त्या खातीर तांचे काम तेंच जाल्ल्यान हांगा हे पळोवन म्हणटात, आता हो मनीस बरो म्हणून म्हणटा, हो मनीस विशेष मनीस म्हणून म्हणटा, हो मनीस हाची शिकवण उंचल्या आमकां आमच्या मतीक वसनातली, म्हळ्यार आमच्या नियमशास्त्राचे वरवीं वयर आशिल्ले बरी कळटा. पूण हो पातक्या सांगाता बसला. त्या खातीर हांगा म्हणटात शास्त्रांनी जेजूच्या शिसांक गुणगुणोवन म्हळें, सुंकागारा आनी पातक्यां सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक? आता सुंकागारा सांगाता पातकी म्हळ्यार सुंकागाराक कोण हेल्प करतात आनी कोण पळय वॉलंटियरा बरी काम करतात. आता तुमी पळयल्या सांते काट्याक आनी पुरा गेल्यार आतां बारीक उणें तें थंय टॅक्स कलेक्ट करचे मनीस असतात. एकलो कोणी कॉन्ट्रॅक्ट वयसिता आनी ताचे मनीस असतात ताच्या अंडर. तांणी पुरा कोणाचे कोणे दिवनात, कोणे येवन कितल्या वेळार गेलो, कितल्या वेळार एंट्री जाली, कितल्या वेळार फाटीं गेलो, हे पुरा नोट करचें आनी तांचे तावन आनी वसुली करचे. आनी कोणाक तो टॅक्स कलेक्टर कोण आसा ताका तांणी रिपोर्ट दिवचो, ताणें इतलेच दिल्यात, ताणें उणें दिल्यात, ताणें दिवनात, तशें अशें तो ना म्हणटा. हे पुरा हे सांगचे मनीस ताचे सांगाता आसले आनी नियमशास्त्र कोण पाळिनातले तांकां पातकी म्हणून ते वलायताले. सुंकागार आनी पातक्यां सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक म्हणून विचारलें. थवळ जेजून जाप दिली, भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. पण जेजूचे उतर पळया. आता आमच्या सांगाता कोणी एक मनीस आसा आनी ताका ताचे एक थोडे पटी सकडी मनीस एकतलेक आसना, थोडे पटी चड उणें जाता. आता चड उणें जाताना आमी खंयच्या रितीन ताका आमी ट्रीट करता, ताका आमी वेगळासर करता गी, ताका आमी पयस करता गी, तो ताचे विशयांत हांव खबरो उलयता गी, ताचे विशयांत हांव आनी कितें हेरांक सांगता गी, हांव कितें करता? त्या खातीर हांगा जेजू म्हणटा, जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक म्हणटा.
पिडेस्त म्हळ्यार कोण? हांगा आत्मीक रितीन कोण दुर्बळी आसात? कोण जेजूची देवाची तांकां समा वळख ना, आनी देवाचे प्लॅन पर्पज जेजू मारिफात कितें संवसारांत येवंक आसा तांकां ताचें गन्नत ना. कित्याक? तांकां कितेंच गुर्तू ना. तांचे जिवीत मस्त वायट रितीन आसा. त्या खातीर हांगा जेजू म्हणटा, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां जिणी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक. आतां हांगा काले जिणी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक, धर्मवंतांक न्हय. आतां हांगा एक वर्ड घाला, धर्मवंत. आतां धर्मवंत म्हळ्यार कोण नियम शास्त्र पाळतात, कोण ते शास्त्री फारिजेव पुरो दुसऱ्यांक ते नियम शास्त्र नियमां करून ते तापून आसले, ते चिंतले ते देवाक मानवताले म्हणून. पूण हांगा जेजूचे आपोवण्यांत अशें आसा, ताचे वरवीं ते रीत समा न्हय, ताचे वरवीं बरी रीत हांव तुमकां दाखयतां म्हणटा जेजू हांगा. हांव आयलां जिणी बदला म्हळ्यार आतां तुमी कितें करनासात तें बदला. आतां एग्जाम्पल, हांव इंडियांत हांव ड्रायव्ह करतां. आतां म्हाका भायल्या गांवाक गेलो, आतां थंय हांवें कार ड्रायव्ह करूंक आसा. ते दळा हांवें थंय कार काडून गेलें आनी हांव इंडियांत ड्रायव्ह केल्ले बरीच. हांव रायट सायडीन गेल्यार गल्फांत जातागी. हांव केदाळा खंयच्या कंट्रीक वेतां, थंय म्हजें हांवें त्या कंट्रींत कशी रुल्स अँड रेग्युलेशन आसा त्या प्रमाणे हांवें बदलाचें. वा हांव इंडियांत हांव रायट सायडीन ड्रायव्ह करनासा, तशेंच हांव हांगाय ड्रायव्ह करता म्हणून सांगल्यार कालें जाता? फायन पडटा. फायन पडटा, एक्सिडेंट जाता वैगी. सो तशेंच आमकां आमच्या जिवितांत आमकां जेजून एंत जेजूचें फर्स्ट मिशन एंत आसलें. हांव आयलां जिणी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक, पूण धर्मवंताक न्हय म्हणटा. धर्मवंत म्हळ्यार ते चेंज जायनात. तुमी कितलेंय सांगा, ना बा आमी इतलीं वर्सां जियोना गे, आमचे पुर्वज नातले गे, आमचे पुर्वज संवसारान जियोन ते अंतरुणान गे, तांकां हर एक मेळोना गे. हे आमचें चिंतप जाल्यार आमी हाचे तावन आमी बदलूंक जायना. त्या खातीर हांगा म्हणटा आपोवंक, पातक्यांक आपोवंक, धर्मवंतांक न्हय म्हणटा. कोण हांव म्हजो धर्म कितें सांगता आनी म्हजे कितें हे म्हाका कायदे आसात त्या प्रमाणेंत हांव चलतां म्हळ्यार हांगा जायना म्हणून जेजू आमकां स्पश्ट सांगता. तुमी येदोळ केल्ले ते आतां तुमी बदलावणेक हाडा आनी हांव कितें सांगतां, हांव कितें करतां तें आयका, तें समजा. ताचे वरवीं तूं देवाक मानवल्लो जाता. हें जावन आसा आमकां शुभ वार्तेचें. बरवशा तावन हांवें भावार्थाक येवचें हें आपोवणें जावन आसा आमकां. सो त्या खातीर आमी आमचेय बदलावण आमी करिनासतना आमी तातूंत आसा ताचे प्रमाणेच हांव जियेतां. पयलें हांव तशें केलां त्याच प्रमाणे हांव जियेतां म्हणून हांव गेल्यार म्हजे थंय ती बदलावण हांव ती एक्सेप्ट करना, स्विकार करना जाल्यार, आनी ताचे प्रमाणे हांव हेरांतय म्हजो वेव्हार करिना जाल्यार हांव त्याच मायंडसेटांत आसा, आदल्या मायंडसेटांत, आनी हांव त्या नियमशास्त्रा खालत हांव जियेतां. त्या खातीर देवाचें उतर सांगता, नियमशास्त्र बरें, पूण नियमशास्त्र कंप्लीट करूंक
हांव आयला म्हणून जेजू सांगता. त्या खातीर मनशान नियमशास्त्र कंप्लीट करूंक जायना. त्या खातीर जेजून केलें. हांव केदाळा जेजू वयर सत मानता. जेजून तें कंप्लीट केल्ल्यान तें म्हजे हांव ताचे वयर विश्वास दवरल्यान ते म्हजे थंय हांवें तें ताचे जेजूचे निती वंतपण हांव जोडणुकान घेता. प्रेज गॉड. थँक यू Praise God. जीजस. 5:33 काडया आमी. एक बरें आसा उपासा विशयान. आणि ताणी ताचे लागी विचारले, जुवांचे शिष्य तवळ तवळ उपवास करून मागणे करतात आणि फरिजावांचे शिष्य तसेच करतात, पण तुझे शिष्य खातात आणि पियेतात कित्याक? बसा सिस्टर 35 मसर बसा. जेजून तांकां जाप दिली, काजाराच्या व्हडल्यांक होरेत सांगाता आसतना तुम्ही उपाशी घालयतवे. होरेताक तांचे तोंड खाण वरचे दीस येतले आणि त्या दिसांनी ते उपवास करतले. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. आता हांगा पळय आमी हांगा हे उपासा विशयान आसा आणि तांणी ताचे लागीं विचारलें. कोणा लागीं विचारलें? जेजू लागीं विचारलें. प्रेज गॉड. हांगा जुवांचे शिष्य आता येत शास्त्री परिजेव ते विचारतात, जुवांचे शिष्य तवळ तवळ उपास आणि मागणे करतात. वैगी जुवांचे शिष्य तवळ तवळ उपास करणं मागणे करतात म्हणतात आणि फारिजेवाचे शिष्य तसेच करतात म्हणतात. पूण तुझे शिष्य खातात आणि पियेतात कित्याक? आता हांगा पळया आमी पळोवचें जाल्यार जुवांव जेजूचे वरवीं पयलें आयिल्लो आणि जुवांव जेजूचे वरवीं पयलें आयिल्ल्यान जुवांवी नियमशास्त्रा कालच आसलो आणि नियमशास्त्रा काल आसल्यान ताचे जुवांवचे शिष्य कोण आसले तेय नियमशास्त्रा प्रमाणेंत करताले. सो तेय उपास केल्ल्यांत हांव देवाक मानवता. कित्याक म्हळ्यार हांव उपास म्हजे दंडवणी केल्ले कुडले हांव एक देवाक मानवल्लो मनीस जावंक शकता म्हणलें एक तांचे थंय चिंताप आसलो. सो त्या खातीर हांगा जुवांवचे शिष्य तवळ तवळ उपास करून मागणे करतात आणि फारिजेवांचे शिष्य तशेंच करतात, पूण तुझे शिष्य खातात आणि पियेतात कित्याक? आता पळया हांगा जेजूक तांणी शिसांनी स्वीकार केल्लें वय. कित्याक जेजून आपयलें ते दाळा शिस जावंक ते गेले कितेंच फाटी मुखार पळयनासतना. आणि जेजू आमकां देवाचें उतर सांगता तो उजवाड. कोण जेजू सांगता ते आसले ते जेजूची शिकवण आयकल्ले वरवीं ते सतान आणि उजवाडांत जियोंक ते प्रयत्न करनासले. सो त्या खातीर हांगा जेजून तांकां खंयचेय बंदड घालूं ना. आता जेजून हांगा तुमी उपास करा, आज उपासाचो दीस वा आनी कितें आसा त्या प्रमाणे आमी चलया म्हणून जेजून घालूं ना. कित्याक म्हळ्यार जेजू आयल्या उपरांत जेजूच्या उपरांत ते हर एक कुरपे वरवीं चलोवंक सुरू जालें आणि केदाळा ती कुरपा जेजू मारिफात आयली. केदाळा मनशांचे कितें मनीस करूंक प्रयत्न करता आणि ते प्रयत्न करून ताका जोडूंक जायनातल्या वेळार ही कुरपा म्हणलें आमी. कुरपा म्हळ्यार कितें कितें सिस्टर कुरपा? तुमकां फावो न्हय आसलें. हांव फावो न्हय पयलें म्हजें उतर फावो न्हय. न्हय म्हाका त्या खातीर हर एक मनीस एक चिंतेचे
जेजून आमच्या खातीर पुरा करून दवरला, हर एक जाला. पूण हांवें त्या कुरपे भितर रिगाचे जाल्यार म्हजे कडेन तें विधेयपण आसपाचें. हांव विधेयपणा वरवीं मात्र हांव कुरपेंत रिगोवंक साध्य जाता. त्या खातीर पयलो वर्ड तांचो डेफिनेशन असो, हांव फावो न्हय तरी देवाची सकत सामर्थी म्हजे तर्फेन उपाय करचो अधिकार. वैगी त्या लागून हांवें पयलें चिंतीचे कृपा जोडच्या खातीर हांवें कृपा अनुभव करीचे जाल्यार हांव फावो न्हय म्हणून पयलें चिंतीचें. हांव केदाळा म्हणसर हांव फावो न्हय म्हणून हांव चिंता. तेदाळा म्हणसर हांव सरेंडर जायना. त्या खातीर हांवें विधेय जायचें म्हणजे कुर्साच्या मरणा पर्यंत जेजू देव तूं मनीस जावन आयलो, मनशा रुपार आयलो. ते मनशाचे सैम कशें आसाचे आनी मनशाचे नेचर कशें आसाचे म्हणून जेजून आमकां ताच्या कुर्साच्या मरणा पर्यंत ते विधेयपण देवाक दाखयल्ले वरवीं आमी तेंत विधेयपण आमी स्विकार आमी ते आमचे तावणी आमी दाखोवंक आसा. सो त्या लागून हांगा जुवांचे शीस तवळ तवळ उपास करून मागणें करतात आनी फारिजेवांचे शीसय तशेंच करतात. पूण तुजे शीस खातात आनी पियेतात. कित्याक तांणी नियमशास्त्र शास्त्री फारिजेवांनी चिंतचे आसलें, हांव उपास केले, हांवें दंडवणे केले, म्हज्या बळान हांव देवाक मानवता. पूण आमकां देवाक मानवाचें जाल्यार हांवें जेजून केल्ल्या कार्या वरवीं मात्र हांव देवाक मानवूं जाता. आनी आमकां देवाचें उतर सांगता, भावार्था वरवीं मात्र हांव केदाळ भावार्थ, हांवें भावार्थ स्विकार करचो म्हणल्यार हांवें जेजूकूच स्विकार करचें. त्या खातीर मात्र हांव भावार्थान ऑपरेट करतना म्हजे थंय पवित्र आत्मो काम करता. त्या खातीर आमी उडास दवरीचे. आमी पवित्र आत्मो आमचे थंय काम करीचे जाल्यार, पवित्र आत्म्याचो ताळो हांवें आयकाचे जाल्यार हांवें बरवशातावन भावार्थाक येवची गरज आसा. ताका जेजून तांकां जाप दिली, काजाराच्या वोवळ्यांक होरेत सांगता आसतना तुमी उपाशी घालतात वे. आतां आमी काजाराक गेल्या आमकां खाली काजाराक येवन वसा म्हणटात गी वैगी, तुमी जेवा म्हणटात, जेवन वसा म्हणटात. जेवण असो स्पेशली आमी विश करून गेल्ले तेदाळा आवय बापाय रावतात आनी व्हंकल न्हवरो आसतात, ती म्हणटात जेवण करून वसा म्हणटात. पळया, त्या खातीर हांगा काजाराच्या वोवळ्यांक होरेत सांगता आसतना तुमी उपाशी घालतात वे. आमी काजाराक आपयल्यार वोवळ्यांक कशें आमी खाली धाडिना, तांकां आमी जेवण दिता, सत्कार करता, तशेंच जेजूच्या सवे आमी जियेता जाल्यार आमी त्याच प्रमाणे आमी जिवंक आसा. जेजू आसतना आमकां कितेंच उणेपण नातले बरी आमी जिवंक आसा. केदाळा हांव जेजू तावन पयस वेता, तेदाळा म्हज्या जिवनांत सुरू जाता. तेदाळा म्हज्या जिवनांत वयर सकयल जावंक सुरू जाता. कित्याक आमकां जेजू म्हणटा ते समारियाची एक स्त्री आसली, ती उदक काडूंक आयिल्ले तेदाळा जेजून म्हणलें आसा,
हांवें दिवचें उदक तें ससान जिविताचें म्हणटा. सो त्या खातीर आमी जेजूच्या संगत आसल्यार आमकां आमी मस्तू जाणांचे सूख अभिप्राय आसा ह्या उपासा विशीं. हांव उपास केल्यार हांव मानवतां देवाक. हांव उपास केल्ल्यान देवाक हांव मानवना. बगार म्हाका आत्मीकपणाक कितें म्हजे कुडी तावन म्हाका विरोधपण येता ते हांवें कंट्रोल करच्या खातीर मात्र हांवें उपास करचे सोड न्हू. हांवें उपास केल्ले कुडले देव म्हाका मानवता म्हणून खंय देवाच्या उतरांत बरयल्लें ना. सो त्या खातीर आमी आज म्हाका सकाळीं एक मेसेज आसली एका ब्रदर उपास करचे गरजगी म्हणून. त्या खातीर हांवें यंत ताका हे उपासा विशयंत ताका हांवें हे कितें देवाचें उतरां ही घालून हांवें ताका क्लॅरिफिकेशन दिल्लें. सो त्या खातीर आमकां आमचे थंय मस्त सूख समजोनी आसा. आमी कितें पोरणें पयलें जावन करनासा ताचे प्रमाणे आमी वेताव जाल्यार आमी जिणी बदली जे म्हणून जेजून दिल्ल्या आपण्याक हांव पाळो दिना म्हणून अर्थ. आतां पयलें पुरो आमी खंय एक ड्रायव्हिंग करून येताना आमकां कितेंच कांय प्रॉब्लेम नासले. कितें सर्कल आमी रावंड अबावट जावं पुरो सिग्नल आमी पयलें सिग्नल म्हणलें तशें कांय नासलें. पूण आतां सिग्नल आसात, हर एक कडेन कॅमेरा आसात, स्पीड लिमीट आसा वय. ताचे वरवीं कालें जाता. एक थंय इतल्याच स्पीडान वचचें वा थंय रेड लायट आसले कडेन आमी उतरों नजो वा तली पुरो इन्स्ट्रक्शन आमकां आसात वय. त्या प्रमाणे हांव चल्ल्यार म्हाका कितेंय प्रॉब्लेम जायना आनी हेरांकय प्रॉब्लेम जायना. आतां हांव जेजून सांगलां म्हाका जिणी बदला म्हणून तें हांव कान घेना. हांव पयलें आमचे पुर्वज आसले तांणी पुरो अशें ते पुरो बऱ्यान आसले, तांकां कांय प्रॉब्लेम नासले. ताचे बरीत आमी चिंतन जाल्यार हांव जिणी बदलतांगी वा हांव त्या प्रमाणें जियेतां. त्या लागून हांगा जेजू म्हणटा होरेताक तांचे तावन काण वरचे दीस येताले आनी त्या दिसांनी ते उपास करतले म्हणटा. हांगा पळया, होरेताक तांचे तावन काण वरचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी ते उपास करतले. आतां ताचे उपरांत ते उपास करतले म्हणून हांगा घालूं ना. हांगा घालांगी हांगा त्या दिसांनी म्हणून सांगलां. कित्याक होरेत तांचे संगत जेजू तांचे संगत आसलो. तांकां कितेंच समस्या नासले. समस्या म्हळ्यार संवसारी तांणी सक्कडी सोडून जेजू फाटल्यान आयिल्ले. आतां जेजू तांचे संगत ना म्हणून आमी एज्यूम करया. ते जाल्यार शीस काले जातात. तांकां देवाच्या उतरा प्रमाणे सांगूंक कोणी ना. सक्कडी ते शिस्त जावन आसले. थंय कोणाक लिडर करूं ना वय. त्या खातीर सक्कडी जेजून कितें केलां तें तांणी पळयलां आनी जेजूच्या दोळ्या म्हळ्यार ताका धरलो, ताका कुर्साचें मरण दिलें, तें पुरो तांणी शिसांनी पळोवन ते भियेले. आनी कोण पेद्रुत तो खडाप म्हणलो तो मसली पागूंक गेलो. तुमी येता जाल्यार येया, हांव मसली पागूंक चलता म्हणून तो गेलो. अशें आमचे थंय कित्याक आमकां देवाचें उतर आमी मस्त आयकता. पूण आमचे थंय आमी त्या उतरा वयर तिरासान आसा गी. आमी तें उतर पवर्तान
आमचे थंय कार्यागात करूंक आमी सोडलांगी त्या प्रमाणे म्हजें चिंता हांवें बदलिलांगी त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत बदललांगी हांव तो मोग देवाचो ह्या उतरांद्वारी हांवें ही समजणी जोडिल्ल्यान हांवें ते म्हजें जिवीत बदलून हांव देवाचो मोग अनुभव केला गी वो मोग हांवें हेरांतय वांटला गी हें जावन आसा आमचें मेन मिशन हें नासतना हांव कितलेंय कालय वमतें उदाहरण केल्यार म्हजे थंय देव म्हाका मानवता म्हणूंक जायना सो त्या खातीर देवाचें उतर सांगता भावार्थां वरवीं मोगा मारिफात वावुरता तो भावार्थ त्या खातीर आमकां दोनी मोग आनी भावार्थ हे दोनी संगती आमकां आसल्यार मात्र तें आमकां देवाच्या संगातपणांत आमकां जिवंक जाता आतां पळया लूक 5:36-38 काडया 36 लूक 5 उपरांत एक वपारी तो तांकां सांगी लागलो कोणूय मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हणून नवे लुगोट पिंजून कुडके करिना तशें करीत बी जाल्यार नवे लुगोट तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सोमा लागना वासा सिस्टर 38 मुसळ वासा तशेंच कोणूय मनीस नवो वायन पोरण्या चामड्या चिलांनी भरिना भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान चामडी फुटतात वायन पाजरून वेता आनी चामडी पाड जातात देखून नवो वायन नव्या चामड्या चिलांनी भरी जाय प्रेज गॉड ओके 36 ओके उपरांत एक ओपारी तो तांकां सांगे लागलो कित्याक हे ओपारी रितीन सांगल्यार लोकांक इल्लें कळोवंक इजी जाता सो त्या खातीर हांगा म्हणटा उपरांत एक ओपारी तो तांकां सांगय लागलो कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हणून नवे लुगाट पिंजून कुडके करिना म्हणटा तशें करीत बी जाल्यार नवे लुगट तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सामा लागना हांगा जेजूचो उद्देश स्पश्ट आसा कितें म्हळ्यार तूं पोरणे कितेंय कर आसाय आनी तेय सांगाता कान घेताय आनी आतां नवें कितें जेजू सांगता नवें कितें शुभ वर्त आसा ती तूं दोनी कान घेताय आनी तूं तें सांगाता हाडताय आनी तुका खंयचेय तें नवें वा पोरणे तुजे थंय काम करूंक शकना कोणीय मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हणून नवे लुगाट पिंजून कुडके करिना म्हणटा हांगा तशें करीत बी जाल्यार नवे लुगट तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सामा लागना म्हणटा कित्याक हांगा आमी पोरणे हांव म्हजे थंय आसा हांव चेंज करूंक वचना पूण आतां हांव नवें खाण घेता पूण म्हजे थंय ती बदलावण येना नव्याची कित्याक म्हजे दोनी सांगाता हांव चिंता आटयता पयलें तशें आसलें आतां अशें आसा हांव इन बिटवीन हांव एक मुजीच वाट करता आनी एक बॅलन्स फॉर्म्युला करता आनी बॅलन्स करून हांव संवसाराक जाय जाल्ल्या प्रमाणे आनी धर्माक जाय जाल्ल्या प्रमाणे धर्म म्हाका कितें नियम धर्मांत म्हजी नियम आसा ती त्या प्रमाणे आनी हांव जेजूचें इल्लें नांव यूज करता हें बिलकूल जायना म्हणटा हांगा तूं तशें करताय जाल्यार कितें तूं नवें कान गेलाय तुजें थंय तें काम करूंक शकना म्हणटा हांगा
नवे लुगड तू पिंजून पाड करताय शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो समालागना म्हणटा. तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या सामड्याच्या चिलांनी भरिना, भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान सामडी पुडतात म्हणटा. त्या खातीर म्हजे थंय पोरणे हांवें आसा आनी प्रत्येक हांव नवें करता जाल्यार, नवेंय हांव हातूंत घालता जाल्यार तरी म्हजे थंय कितेंच फायदो ना. तें दोनी हांव पाड करून सोडटा. वायन पजरून वेता आनी सामडी पाड जाता म्हणटा. तातूंत कितेंच कांय फायदोच ना म्हणटा. देखून नवो वायन नव्या सामड्या चेलांनी बरी जाय म्हणटा. त्या खातीर आमचें मन नवें करीचें, जीण बदलीचे. केदाळा हांव मन बदली करता, नव्या रितीन हांव चिंता, जेजूची शुभ अर्थां काणयोन हांव चिंता आनी हांव म्हजे थंय नवेंपण हांव आपणायता. केदाळा मात्र हांव देवाक मानवाल्लो जावंक शकता आनी हांव एक स्वतंत्र मनीस. जेजू सवें हांव एक स्वतंत्राय असो. म्हळ्यार स्वतंत्राय म्हळ्यार कशें? स्वतंत्राय म्हळ्यार हांव केदाळा म्हज्या पयलेंच्या संगतींत, त्या बंदडींत आशिल्ल्या संगतींत हांव आसलो. हांव ह्या शुभ अर्थे वरवीं हांव एक नवो आनी एक बंदड नातलो, फ्रीडम आसुल्लो मनीस. म्हळ्यार हांव एक स्वतंत्र असो मनीस जावंक शकता म्हणटा. गॅलेशियन्स 5:1 काड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमकां स्वतंत्र दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यान. देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवाकाल परत्यान सांपडनाशें सत्राय करा. प्रेज गॉड. पळय हांगा देवाचें उतर आमकां क्लियर सांगता ह्या विशयान. आमकां स्वतंत्र दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यात. क्रिस्तान आमकां केलां जाल्यार आमकां आमच्या देवातय बापातय आमकां क्रिस्तान एकवट आयलां जाल्यार आमकां कितेंच आडकळ ना. आनी मुखार आमकां कितेंच आडकळ ना. आमी देवाची भुरगीं जाल्या जेजू क्रिस्ताच्या मारिफात. आमकां सोडयल्यांत देखून स्थिर रावा म्हणटात. स्थिर. हांवें दंडळूंक ना न्ही मुखार. हांव बाबार्थान जिवंसो मनीस जाल्यार हांव दंडळना. हांव बाबार्थी मनीस जाल्यार म्हजे थंय नियम शास्त्राचें भें ना म्हजे कडेन. कित्याक म्हाका स्वतंत्राय लाभल्या. हांव गुलामपणांत ना. त्या खातीर हांगा गुलामपणाच्या जुवाकाल परत्याक सांपडनाशें सत्राय करा. तुमकां सांगूंक पुरो तुमी करतात रॉंग, तुमी समाना, तुमी तशें अशें येदोळ मुसर केल्लें समानांगी, येदोळचे मनीस जिवनांतगी. तशें न्हय. हांगा जेजूची शुभ अर्थ कोण कान घेता. त्या खातीर हांगा स्पश्ट सांगता आनी गुलामपणाच्या जुवाकाल परत्यान सांपडनाशें सत्राय करा. एक फावटी तुमी कान गेल्ली शुभ अर्था बरी नवी ती जेजूची शुभ अर्था ती परत्यान तुमी ताचे तावन दंडळनाशें आनी प्रत्येक तुमी नियमशास्त्राकाल वचनाशें तुमी सत्राय करा म्हणटा. आमी त्या खातीर स्थिर रावंक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. कोणाक कांय सांगोंक आसा, ऍड करूंक आसा, क्वेश्चनां कांय आसात? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कोणाक कांय ना जाल्यार आमी एंड करया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. मंगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा. आयच्या दिसा पासत बापा ह्या वेळा पासत बापा सबार संगती तुवें आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे तुवें आमकां उगडावपे केले बापा. आमी कशें आमचें जिवीत बदलीचे आनी तुजे शुभ अर्था वयर आमी कशें आमी चलाचे आनी आमच्या जिवितांत कशी बदलावण हाडीचे म्हणून तुवें आमकां ह्या आयच्या तुज्या
सांगातपणांत तुवें आमकां पवित्रत्म्याद्वारे सांगल्या खातीर तुका अर्गां तुका दिता बापा. बापा साबार जाणांचे जिवीत ह्या वरवीं बदलच्याक तुका अर्गां दिता बापा. बापा तुजो उजवाड आनी तुजो आनंद तुजे वरवीं तुज्या स्वता वरवीं तो अनुभव करून आनी गुलामपणाच्या जुवाकाल रावनासतना तांणी स्वतंत्रपणाचे जिवीत बापान बसयल्लें. जेजू क्रिस्ता मार्फत ते आमकां मेळिल्लें तें जिवीत आमी हर एकल्यान अनुभव करूंक तुवें आमकां तुज्या पुता मार्फत दिल्ले कृपे खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, brother.